थँक्यू माताजी. सगळ्यांचे स्वागत आसा आयचे सेशनांत. जन्माष्टमी जल्लेला आसा तशीच जुबांगले शिला प्रभुपादाला आविर्भाव तिथी आशिल्ली खाली नंदोत्सव ओटू जे राधा माधव सांगून शिला प्रभुपादान कशी सांगून दिला तशी सूर करूया. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी. यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवतमाचे एक श्लोका मुखांतर आयचे सेशन आमकां सुरू करूंक प्रयत्न करूया. स्क्रीनार दिसता आसा म्हूण लेखता हांव. ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुहृतात्मः दासवत्सन्नतायाङ्घ्रिः पितृवद्दीनवत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुष्व ईश्वर भावनः विद्यार्थरूपजन्माद्यो मानस्तंभ विवर्जितः. कोणी प्रयत्न करताच की यह श्लोक सांगू का. श्रीमद् भागवतमाचे प्रयत्न करছি प्रभुजी. यस. ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानाम् एकप्रियः सुहृत्तमः दासवत् सन्नतर्यन्घ्रिः
पितृवद्दिनवत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुस्व ईश्वर भावनः विद्यार्थरूप जन्माद्यो मानसंभव संभवि मानस्तंभ विवर्जितः मानस्तंभ विवर्जितः। हरे कृष्ण। थैंक यू विंगडकोण आशस्व सांगू का ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवः सर्वभूतानां एकप्रियस्वरतः दासवच्छन्नतायां गृही प्रीतवद्दीनवत्सल गात्रवत्सदृशे सिद्धो गुरुश्चीश्वर भावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रल्हाद महाराजाला गुणगान करता सचंगा या श्लोकांतू श्रीमद भागवतमाचे 31 आणि 32 श्लोकांत हे विवरण जाता असं आणि 7 स्कंदांतू 4 अध्याय श्लोक संख्या 30 तुकुनु 43 ताय अशिलंतू हे प्रल्हाद महाराजाला गुणगान जाता असतं कंटिन्यूस हंतु सुरवेरी आमगेले आयचे टॉपिक आसा an attempt to become immortal प्रयत्न कसला का मरण नतील तशी मृत्यू नतील तशी अशिल्ल्या एक प्रयत्न करता आसा कोण करता आसा म्हळ्यार आमकां पुरो गोत आसा हिरण्यकशिपू ताजे विशयांतू चर्चा फुडली वारा फुडली सेशनांतू हर ग्रेस डॉक्टर नलिना रुक्मिणी माताजीन आमकां सांगून दिल्लेलें आसा तांणी तांगेल भावाला मरणा अंतू विषयारी तांगेल पूरा कुटुंबा तांकां सांगून दिता आशिल्ल्याची कसं म्हण सांगून दिता आशिल्ल्याची तुमी कांय हे मरणा पळोवन बेजार करून घेवचे नज इति म्हळ्यार मरण आसताची आनी हिरण्याक्षाक विष्णून मारलेलो म्हूण सांगून विष्णू वयर मस्त कोप आसता हिरण्यकशिपूक जाल्यारी तांगेले फिलॉसफी इतली हाय आशिल्ली की तांकां मन आसा की मृत्यू खंडित आसता हे जन्म जाल्ल्यारी म्हणून आनी त्या विशयारी तुमी आयकल्याची उदाहरण सांगून तांगेल पुरा रिलेटिव्साक उदाहरण सांगतना यमराजाला एक काणी सांगू आसा यमराज सांग चल जावन येवचे त्या काणयेंतूच अनेक एक काणी सांगू आसा दोन पक्षील विषय तांतू बेजार कोण घेवचे नज एक वस्तू एक मरणा मेतीना म्हणाला आज आमी मुखारसून पळोवया की प्रल्हाद हिरण्यकशिपूला विषयांतू स्क्रीन शेअर करू प्रयत्न करता पास सत्ता स्कंदाच्या 3 अध्याय आणि 4 अध्याय आज आम्ही चर्चा करू वक्त असाची 3 अध्यायांतू सांगता असाची हिरण्यकशिपू कसा पुरा तपस्सु करता म्हणून इतिमितीन हिरण्यकशिपू तपस करता असा तांका हिरण्याक्षा मारलेल मितीना देवा वैरी मस्त कोप आशिल्ले विष्णू वैरी विष्णून मिगेल भावा मारले म्हणून आणि इतली पुरा फिलॉसॉफी सांगूनय तांणी मरण कशी ना करचे म्हणून पळयता आशिल्ल्याची तांगेल सुरवेरची इच्छे कसं आस म्हळ्यार हांव हे पुरा लोकांतू भूमंडलांत आशिल्ल्या पुरा लोकांतू कब्जा करता म्हणून म्हाका वृद्धावस्था येवचे नज आणि ब्रह्मलोकताय हांव कंट्रोल करता म्हणाले तांगेली इच्छा आशिल्ले
ताजे खातीर तांणी कसं करता म्हळ्यार सीदा मंदरा गुड्डेरी वचून दोन्ही बोट्टान दोन्ही हातूय वयर करून आकाश पळोवन तपस सुरू करताची. तपस इतली तीव्र जावन करताच की सगळ्यांकय भंय जाता त्या वेळार. हे चित्रांत आमी पळयतात तांणी कशी राबल्याची म्हणून. हिरण्यकशिपू दोन्ही हातूय वयर केला आणि पाय्या पट्टारी सीधा आकाशार पळोवन ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मा प्रार्थना करता असाची. कसं करता प्रार्थना करता असाची ब्रह्मलोकाक ताय कंट्रोल करूक. कोणाक प्रार्थना करता असं तागेल जाग ताय जाई म्हणलेल्या इच्छेरी त्यांनी प्रार्थना करता असाची. तशी मस्त 100 वर्षाची प्रार्थना कितली की अंतू प्रार्थना करता असताना पूरा लोक मस्त कष्ट जाता पुरा लोकांक तशिल्या लोक जणांक. थंयचे नदी जवो समुद्र जवो तांणी पुरा तांकां ते पुरा प्रलय कशें आसता तशी वैरी तोक जाता आसता. पुरा भूंय पुरा हलता आसता आणि सकड कडेन उज्जैल वर दिसता आसता. असल एक अवस्थेरी तांणी ब्रह्माक प्रार्थना करता आशिल्ल्याची. हे प्रार्थना पळोवन हे तपस्या पळोवन तांणी कसं करताची देवलोकांत आशिल्ल्या पुरा देवाक मस्त कष्ट जाता. तांणी तांतांगेल्या जाग्यार वचून सुरयेर बसताची जाल्यार हागेले तपस जायना म्हणटना तांकां भारी कष्ट सूर जाता. कसं करचें बा आनी सीधा ब्रह्मा लेगी वचया म्हूण सांगून तांणी पुरा ओट्ट मेळून ब्रह्मदेवा पळोवचेक मेळटा वताची. आनी ब्रह्मदेवाला वचून सांगताची हे ब्रह्मदेवा म्हळ्यार भुलोकांत तूं हिरण्यकशिपू म्हणलेले एक व्यक्ती तपस्या करता अति तीव्र तपस्या ते पुरा जणाक कष्टार घालता थंय हांगा मस्त उज्जो हीट आणि पावस पुरा जाता ताजे मितीन तागेली इच्छा कसं म्हणल्यार तुगेले जागो तूं राज्य वशिले जागो ताका जायी म्हणून तो तागेली इच्छा आसा. त्या जाग्यारी ताणें बसलेरी कसं जाता म्हणून गोत्तस तुमकां. ताणें तुमी चांग कसं करताची त्या पुरा वायट म्हणटा तो. आनी वायट केलेल्या जणाक चांग नमुनेरी तांकां अनुकूल करता वायट केलेल्या जणाक म्हणून. तेंची ताणी असल जाग्यार येवन बसलेरी भारी कष्ट जाता. तुका विंगड कोणाकय ते योग्य ना ब्रह्मदेवा म्हण सांगून मागून घेताची ब्रह्मा लेगी. तेन्ना ब्रह्मा दिसता कसं करचें सांगील पळोवन तांणी तांगेले स्वान तांगेले स्वानार बैसून मंदरा माउंटनार वताची. मंदरा माउंटना वचून पळयतना हिरण्यकशिपू खंय म्हूण दिसना. थंय हांगा पळयतना हुत्त पुरो आसता व्हडड्ड कडेरी तंत तुकून आयकता ओ ब्रह्मदेवाय नमः म्हणून 100 सेलेस्टियल इयर्स जावन उद्दाताय पिनतिले हिरण्यकशिपू थंय आत्ताय तपस्या करता आसता ब्रह्मदेवाक मेळूक. तेन्ना लागी वचून पळयतना अर्ध हड्ड मात्र दिसता अर्ध अंगार. तितली ताय वाळती पुरा येवन उयेन पुरा येवन खावन गेला जाल्यारी ते मन कंट्रोल करची कॅपॅसिटी असून त्या असुराक प्रार्थना करूं जाता आशिल्ले. कसले खातीर प्रार्थना करता आशिल्लो तो मरण येवचें नज्य म्हूण सांगून. त्या प्रार्थना आयकून ब्रह्मदेवाक भारी खूश जाता. ब्रह्मदेव म्हणटा पळय हे हिरण्यकशिपू तुगेले तपस्या पळोवन म्हाका खुशी जालेली आसा. तुगेले दृढ निश्चय म्हाका तृप्ती जाल्ले. तुका
तू कसले का प्रार्थना करतास म्हण म्हाका सांग. तुगेले तपस्या व्यर्थ जायना म्हण सांगून ताका आश्वासन दिता आणि कमंडलो तुगने ते उद्दाकण तेगेले आंगार फापोडता. तेन्ना हिरण्यकशिपू सीधा दंडवत नमस्कार करता ब्रह्माक आणि ब्रह्माक गुणगान करूसूर करता. तुमगेले काही होड कोणय ना ब्रह्मदेवा, तुमगेल मितीन मात्र हे पुरा प्रपंच चलता अस म्हण सांगून प्रार्थना करून तांकां गुणगान करता असता. तेन्ना ब्रह्मदेव निमगेत की तुगेले तपस केलेले जे उद्देश कसं म्हण म्हाका सांग म्हणून. तेन्ना हिरण्यकशिपू गोत्तस कोणाकय मृत्यू तुकून मृत्यू नातील रब्बू जायना ब्रह्मदेवाताय मृत्यू अस जलेरी तेगेले बुदोंत कळना. कसं म्हणता तो, म्हाका असल एक वर जाय खंयचेय जीव या प्रपंच आशिल्ले जीव ब्रह्मदेवान जन्म दिलेलो जीव असो नाजाल्यार विंगड खंयचेय असो तांणी म्हाका मारूं नज. घरा भितरी घरा भायरी म्हाका मारूं नज. सकाळची वेळारी जावं राती वेळारी म्हाका मारूं नज. भूंयत जावो आकाशार जावो म्हाका कोणेय मारूं नज. आनी खंयचेय आयुधा मुखांतर नंतर मनुष्याल जावो मृगाल जावो खंयचेय जीवशील वस्तू जावो जीव नातिले अनश्वर वस्तू जावो देवता जावो असुर जावो सर्प जावो ज्या सुतला पाताळ लोकांत आशिल्ले खंयचेय व्यक्ती जावो तांणी कोणेय म्हाका मारचो म्हणच तशें जावका. त्यानंतर म्हाका एदूर जवाब दिताले एदूर युद्ध करताले कोणेय आसूं नज. हांव हे सर्व प्रपंचाचे भूमंडलाचे सगळ्यांकय कंट्रोल करचे तशें जावका आनी म्हाका पूर्ण नमुन्याचे पावर मिस्टिक पावर्स अनिमा लगीमा तसल पूर्ण नमुन्याचे पावर म्हाका दिवका म्हण सांगून प्रार्थना करता. हे प्रार्थना ऐकून ब्रह्मदेव म्हणता, जायत तू आता प्रार्थना केलेलो आसा तुगेले खातीर तुगेली ये इच्छा निमगोन म्हाका खुशी जाला जाल्यार असल एक दोळ कोणेय निमगाय न्ही इतले नमुने इच्छा दवरला तू जाल्यार तथास्तु म्हूण सांगून ताका ते वर दिवन ब्रह्मदेव थंय तुकून वता. अंतू तिनी अध्याय हांग एंड जाता आसा. अंतू तीन मुख्य पाठ आमकां शिकूंक मेळटा. सुरवेरचे पाठ कसले म्हणल्यार दृढ निश्चय एक लायक क्वालिटी म्हणून आमी मना करून घेवका. जाल्यार त्रय दृढ निश्चय आमी खंयचे खातीर उपयोग करताची म्हणल्यार आशिल्ले भितर मुख्य. हिरण्यकशिपू हांगा दृढ निश्चय करून 100 सेलेस्टियल वर्स तपस केलेलो आसा. ते भारी दृढ निश्चयाची इति म्हणल्यार साधारण एक व्यक्तीक करूं जायना. ब्रह्मान सांगू आसता गेले की भृगुमुनी ताय असले का तपस कर न्ही तू ते करून दाखयलेलो आसा म्हणून. जाल्लेरी कसं जाल्ला हिरण्यकशिपूले इंटेंशन तेगेले मागची चिंते अशी आसकी की देवाल सेव करचे खातीर न्हय देवाक मारचे खातीर म्हणलें. तशी आमगेले एक दृढ निश्चय आस म्हण जाल्यार ताका तांतू आमी नाशांत वताची. तसले आसून प्रयोजन ना. दोनीचे पाठ कसं म्हणल्यार मृत्यू नातिले कोणय ना जाल्यार आमी बोदोन तूं म्हण सांगून मस्त नमुने कंडिशन दवरून आमी सांगताच की हे कंडिशन पुरो आसली म्हण जाल्यार हांव मृत्यू नातिले एक व्यक्ती जाता.
मिगेलोटू मक्का कॉन्कर करताल कोणया सणाची ते देवाले एगेन्स्ट म्हणले आम्ही मना करून घेवका मस्त पंता दिसू पुरो असल मस्त असल एक अवसर येईलच की प्राय जनाले आम्ही वत्ताना मस्त प्राय जन मस्त नमने जण असताची तंतु एकले म्हणताची पुता नायला नातवा पळे मिगेल टाइम जाल्ली रे आणि मग देव केद नपयत म्हणून पळोका त्या वेळार वचू तयार आसा म्हणून तेन्ना तांगेल मन आपळयाची तांकां गोत्त आसा मृत्यू आसा म्हणून देव पोन व्हरता म्हणाले जंय तांगेल मन अंत आसा आणि तांणी हे भूलोकांतू मिगेल पुरा जाल्ला देवान केद नापयले रे वचू रेडी आसा म्हणाल तांणी सांगताची तांत मी तांगेल सत्वगुण पळोका जाल्यार मस्त लोक कसं करताची मेजॉरिटी लोक म्हाका मृत्यू येवचें नज म्हाका मृत्यू जायना जावचें नज म्हणाले कितलेय प्राय जेवते आनीकय आमी हे भूलोकांत आसका आनीकय आमी इंद्रिय तृप्ती कोरका म्हणाले आसता तिन्नीचे खंयचेय वर मेळ्ळो ते वर आमकां उपद्रव जावचें नज म्हणाले देवाल खातीर नंतर मेळ्ळेले भौतीक वर आमकां कांय उपकारान पडना म्हणले आमी हांगा पळोवन घेवका चारी अध्यायांतू विवरण अशेंच की हिरण्यकशिपू पुरा हे भूलोकाक भूमंडलांत आशिल्ले तिनी लोकांक कब्जा करता तागेले देह अति सुंदर देह जावन चेंज जाता इते ब्रह्मान ताका अनुग्रह केल्लो आसा हड्डशे आशिल्लो अति सुंदर देहारी युद्ध कोरनु तिनी लोकांक तागेले हातमुळा हाडता आनी इंद्राले राज्य वचून बसता ताजे अधिपती जावन पूरा देवतांनी तांगेले पाय्यार पडताची तांणी सांगील तशें आयकताची नारद मुनी ताई तांकां गुणगान करताची ब्रह्मा विष्णू आनी महेश शिव सोडून बाकी पूरा तांगेले सेव करूंक तयार आशिल्लेची पूरा नमुन्याचे गुणगान पूरा नमुन्याचे अर्पण करचे पुरा हिरण्यकशिपू करता आशिल्ले जण विंगड कोणेय ना म्हळ्यार तांकां विष्णू म्हळ्यार जायना आशिल्ले आनी तांणी विंगड खंयचे एक एरियान पळयनाची आशिल्लेची तसले एक अवस्थरांतू तांकां आमी पळयत अनकंट्रोल आशिल्ले तांणी एकू व्यक्ती पूरा प्रपंचांतू हे भौतिक प्रपंचांतू भूमंडलांतू एक व्यक्ती पूरा कंट्रोल करता आशिल्ले अशी अवस्था आशिल्ली की भूंय तांणी कृषी करनातिलताय तांकां धान्य दिता आशिल्ले कसं जावका ते भूंय तांकां खोर दिता आशिल्ले गाय पुरा कितलेय दूध तांणी नंगेल तितले दूध दिता आशिल्लेची आनी भूमंडला भायर आशिल्ले जागो अति सुंदर जावन तांगेल तितलेची तयार जावन बसता आशिल्लेची हिरण्यकशिपूक तृप्ती करूंक 7 समुंदर जो भूमंडलांत आशिल्ले तांणी हिरण्यकशिपूक तृप्ती करचे खातीर भंगर आनी वैडूर्य हत्तोरू कस सकट जाय ते पूरा दिता आशिल्लेची रूकू झाड पूरा नमुने फूल फल खंयची अवस्था म्हणना पावसाळी जावो शेक जावो तांणी निमगेल तसल फूल निमगेल तसल फल वस्तू दिता आशिल्लेची आनी खंयचेय देवता तांणी कंट्रोलार नाशिल्लेची हिरण्यकशिपू कसं जाय तशी दिताची
हिरण्यकशिपूक शाक जेवप जाल्यार शाक दिवचे तयार आशिल्लेची. हिरण्यकशिपू शी जावप जाल्यार त्या देव तशी हाडची तशी करता आशिल्लेची. तसले एक अनकंट्रोल्ड कसले कंट्रोल आशिल्ले व्यक्ती आशिल्लो हिरण्यकशिपू. पूरा नमुने इंद्रिय तृप्ती कोरून थंय राज्य करता आशिल्लो. जाल्यार तांगेल्या इंद्रियाक एक चूरू तृप्ती मेळल नाशिल्ले. केन्नाय पिवन कोरून दोळ पुरा तांबडो जावन दोळ पुरा तेता घुवन आशिल्लो. त्या वेळार तांकां दिसता तांकां देवा वयर मस्त कोप आसता. देवता तांकां भारी भारी कश्ट जाता. कसं करचें असले अवस्थेन तूं असले एक व्यक्ती मुखार जल्ली आमी हिरण्यकशिपू तसले म्हण सांगून तांणी माती धाडून घेताची. आनी सीदा देवता तांणी विष्णूला वताची. विष्णूला वचून प्रार्थना सुरू करताची. विष्णूला गुणगान करून देवा हिरण्यकशिपूला तूं आमकां कशीपुणी आमकां वांचे असले एक अवस्था जल्लेलो आसा तुमकां गोतनावे म्हूण ब्रह्म पुराण देवता सोटू वचून विष्णूक प्रार्थना करताची. त्या वेळार साक्षात परमात्मा विष्णू सांगता पळय तुम्ही भिव नाकाची. खंयची व्यक्ती तुमकां कोप्पान पळयत की वेदाक उल्लंघन करत की आनी गायक उपद्र दित की ब्राह्मणाक वैष्णवा तांकां उपद्र दित की आनी म्हाका कसले कष्ट न्ही म्हणजे म्हाकाय अपवाद तशें करचें तशें करत की तसल व्यक्तीक हांव मान काडटा कसले जावो म्हूण सांगून देव तांकां आशिर्वचन दिता. आनी सांगता पळय हांव राखून आसा ताका मारूंक. ताका एक पूत आसा प्रल्हाद म्हणून. त्या पुताक केन्ना उपद्र दिता की त्या वेळार हांव ताका मारून उड्डयता म्हणून. पुता कितें तागेले पूत आसा म्हणजे तागेले पुताले गुणगान आमी सुरवेर केल्ले फर्स्ट श्लोकांत प्रल्हाद महाराजाले. सर्व शील संपन्न जावन आशिल्ले पूत जितेंद्रिय तागेले सेन्सेस वयर इंद्रिया वयर कंट्रोल आशिल्ले ते पूत. सगळ्याले प्रियतम जावन आशिल्ले पूत. तसले एक वैष्णव जावन आशिल्ले पूत उपद्र दिवचेका प्रयत्न करता हिरण्यकशिपू. अंतू आमकां शिकूंक मेळटा की दोनी चारी अध्यायांत की भौतिक आशीर्वाद कोणाक मेळटा की ते व्यक्ती तागेले ते मेळ्ळल वर इंद्रिय तृप्ती खातीर यूज करता जाल्यार ताका वयर पडूंक चान्स ना. खंयचे वर एक आसुरीक व्यक्ती दिल्ली म्हण जाल्यार ते आसुरीक व्यक्तीक ताजे कशी ते युटिलायज करता म्हणाला ताका कळना. इंद्रिय तृप्तीक यूज करता तो आनी हंत आमी मना करून घेवका. इंद्रियाची तृप्ती आमी पळोवचे गेल्यार इंद्रिय केन्ना जाल्यार तृप्ती जायना. कशी पळोवचें जाता आमकां हिरण्यकशिपूक सगळो प्रपंचाचे कंट्रोल तांगेले आशिल्ले. तांकां कोण वर दिल्लेले ह्या प्रपंचाचे अधिपती जावन आशिल्ले ब्रह्मान वर दिल्लेले. ब्रह्मान वर दिवन ते वर तांकां कसं करता म्हूण कळ्ळें. इंद्रिय तृप्ती करून पळोवन
बाकी पुरा जण उपद्र दिले इंद्रिय तृप्त जल्लिवे ना मस्त पंता आमक पुरा कसं जात म्हणलं री सनु एक संतोषजनक अवस्था मिळली म्हणजे री आम्ही कसं जाताची एक पण देवाक विसरताची त्यावेळेला मी मन आलेकताची या मिगेल मी तिनं जल्ललं हांव प्रयत्न केलेला मी तिनं जल्ललं म्हणून आमकां दिसता ते सर्व ऐश्वर्य असले त्या वेळारी बाकी पुरा आमकां विसरून वता आमगेले बिहेवियर विंगडा वैरी विंगड तरीकेर आसता ताजे मितीन तेका पण दिसू पुरो देवाक आमी आयचे कालांतू मस्त पंता देवाक आमी शो बॉटल रिच्युअल्स पुरा शो बॉटल डेमॉन्स्ट्रेशन करचे घरकडेक फेस्टिवल दवरले री ते देवाक सेंटर करून दवरचे न्ही भायर त्या इल जणांक तृप्ती करूक नंतर आमगेले पवर दाखोवचेक आणि तांतू केल्लेल कसले म्हणाल आमी पळयनाची ते शास्त्रा प्रकार केल्ला हांवें ना म्हणाल ना नाव मात्र ते रिच्युअला वयरची नाव आसचे तांतू कोरची पुरा विंगड ऑपोजिटाची आमगेल केंद्रित खंय आसता तो आयला की हो आयला की ताक तृप्ती केली की मुगेल बॉसा तृप्ती केली की पाय म्हाका हाणी प्रमोशन दिवचे ताका आपयला हांव घरकडे ताका तृप्ती करू जाल्ला की देवाले आमी मुखार सून पळयनात ते तशीची ताका म्हणजे आसुरीक प्रवृत्ती म्हणून करूक आमी ते नाव यूज करू पुराची ते करची पुरा नमुने वयवाटू ऑपोजिट म्हणयात आमगेल केंद्र खंय जावका कृष्णाले आधारविंदान जावका आमी श्रीला प्रभुपाद स्वामीन सांगची वरी केदना आम्ही करची ऍक्टिव्हिटी पुरा कृष्ण भावनामृतांतू आमकां जोडसूचे जतकी त्या वेळार आमगेले जीवन सक्सेस जाता म्हणून श्रीला प्रभुपाद स्वामीन सुरवेरी अमेरिका वतना श्रीमद भागवतम बिल्लल आसा तेन्ना श्रीमद भागवतम बरतना श्रीला प्रभुपादजीन तांगेले डायरीन बरयल्लें आसा श्रीमद भागवतम इज गोइंग टू America. I am accompanying Srimad Bhagavatam. तंगेले ते क्वालिटी पळयस तुम्ही हंबलनेसाचे श्रीमद भागवतम वत्तास हांव तेगेलोट वत्ता म्हण सांगिल्लें आसा तर एक भक्ताक कसल नमुन्याचे योग्यता जायी म्हणले श्रीला प्रभुपाद स्वामी आमकां सांगून दिता अशी आमकां थोडे ताई ऐश्वर्य तसल कसले आयल मेरी मिगेल तसल जणाक ते दिसता की हिरण्यकशिपू नेचर येता मिगेल इंद्रिय तृप्ती कोरका देवाले त्या वेळार विसरताची आणि पुरा नमुन्याचे तपस्या करूक आशिल्ले केल्लेले पुरा वायट जावन वता लास्ट पॉइंट आमकां शिकूंक देवान कसं सांगिल्लें म्हळ्यार हांगा देवाले भक्ताक एक वैष्णवाक उपद्र दिवचे निंदन करचे ते केदन करता की ते व्यक्ती त्या वेळार ताका पतन सूर जाता आशिल्ले भितर होड पाटू ह्या दोन्ही अध्यायांत आमकां मेळ्ळेल्यांत तेंची वैष्णव अपराध विष्णू सांगतास पुरा देवतांक केदना हिरण्यकशिपू वैष्णव जावन आशिल्ले तागेले पुत्ताक निंदन कोर मारू वतकी तेदना तागेले अंत्य जाता तेंची आमी आशिल्ले भितर इम्पॉर्टंट जावन हे पळोवका की भक्त संघांतू येता येता निंद करू नज्य म्हणून आम्ही लेक्कू पुरोची ते कसले म्हणून निंदी केलेले कुडले पळयतना तुम्ही कांय चेंज जायनाची जो मातयेन तूं दोनी कोंब येवची की जीब भायर येवची की तशें कसलें जायना नंतर
कुठला बिझनेस लॉस जावच की कार ऍक्सिडेंट जावच की कुठलं तशी कसले जायना त्या भक्ताला त्या वेळारी ते दोळताय वैरी होड कोरून हळल ते सनू झाड कसं जाता भक्तिलता बीज जावन आशिल्लें तें झाड त्या वैरडू पळयता आसता कशी कोरून तेदनाय कृष्ण प्रसादम खावन देवाल नाव काणू देवाल सेव कोरून भक्ताल सेव कोरून वैर करता आसतना साइड हातून निंदी करू वतन कसं जाता त्या भक्तिलता बीची भावचे सूर जाता उदाहरण दिलेलं की एका लेक्चरांत ऐकलेल्याची त्या उदाहरण कसं म्हणलें री ताका वाळती म्हणटाची अति सुंदर जावन एक बिल्डिंगाक भितरी वाळती सूर जाले री पळयतन कळना भायर तुकून ते चंद आसता ते जागो त्या जागे कसले फेट चेंज जायना भायरतून पळयतन चंद आसता वैष्णवा तिलक आसा कंठीमाल आसा पुरा आसा जाल्यार निंदन करता आसताची अंत तुकून धूर येवचे आमी पळोवका हांगा हिरण्यकशिपून सुरवेरी आमी आयकलेची फुडल्या अध्यायांत व्हडली फिलॉसॉफी सांगिल्ली आसा आमी देह नाही आमी आत्मा ते पुरा सांगल्या केल्ले कसले ऑपोजिट केल्ले कशी एक वाळती त्या बिल्डिंगाक तो गुगल की सगळो बिल्डिंग पळोवन वता त्या वाळती ना म्हणजे आयल म्हणजे तशीची आमगेल भक्ती आमी केलेलो प्रयत्न आमी केलेलो तपस्या आमी केलेलो या भौतिकांत कसं केला की ते पुरा फटक्कनी तोगू पडता तेंचे मोस्ट इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले वैष्णव अपराध आमी धूर बुक पळोवका तो हांगा कथाक विराम दिवचे प्रयत्न करता जस्ट 5 लेसन्स आमी शिकिला हायलाइट करता या 2 अध्यायांतू सुरवेरचे आमगेले दृढ निश्चय आसची चांगाची जाल्यार आमी ते कशी उपयोग करता त्या दृढ निश्चय म्हळ्यार आमगेल हातांत आसा आमी ते वायट नमुन्यार युटिलायज केले म्हणजे आमगेले विनाश जाता मृत्यू म्हळ्यार आमगे केन्ना जाल्यार आमकां अवॉयड करूं जायना आमी कितलेय तसल प्लॅन करची देवाले देवालांत आमकां भायर येवचें जायना म्हळ्यार आमी हांगा शिकिल्लें आसा तिनीचे भौतीक वर कसलेय मेळ्ळेले जावो ते कितली मेळ्ळे री आमकां तृप्ती जायना म्हळ्यार चारीचे आमगेले इंद्रियाक आमी तृप्ती करूंक जायना पुरा भोवलोक म्हणलेले व्यक्ती ताई तागेले इंद्रिय तृप्ती करूं जायनी जाल्यार आनिके तो इंद्रिय तृप्ती म्हाका शी आशिल्लो म्हळ्यार आमी हांगा शिकीन काडलेलो आसा लास्ट आसले भितर इम्पॉर्टंट देवाक केन्ना जाल्यार वैष्णव निंदा भक्त निंदा करचे खुश आसना ते केन्ना करता की आमगेले भक्ती मार्गांतू आमकां बाध जाता म्हळ्यार आमी हांगा शिकिल्लें आसा कसले चुकी आसा म्हण जाल्यार म्हाका माफ करका वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीवान श्रीला प्रभुपाद की जय कसले प्रश्न आसा म्हण जाल्यार निमगो येता ओटी